नमस्कार. सडेदेव नाईक कार्यावळीन आज मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमचे बरोबर आसात. सावंत बाब, तुमकां गोमंतकाच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. म्हजो पयलो प्रश्न म्हादई संदर्भांतूच आसा. म्हादय गोंयच्या हातांतल्यान गेली अशें आमी मानपाचें? हेजेर गोंयच्या हातांतल्यान वचूंक ना. म्हादईच्या बाबतींत गोंय सरकार पूर्ण संवेदनशील आसा आनी म्हादय म्हाज्या खातीर वैयक्तीक जर म्हणत जाल्यार आई इतकीच म्हाका प्रिय आसा. परतूय हांव रिपीट करता, म्हादईच्या आंदोलनान आज हांव मुख्यमंत्री आसा म्हणून ना, तर म्हादईच्या आंदोलनात कार्यकर्तो म्हणून जवळपास 1998 पासून राजेंद्र केरकर असत, निर्मला सावंत असत, ज्या म्हादई संवर्धना खातीर वावुरता हांच्या बरोबर सुरवाती पासून एज अ कार्यकर्तो म्हणून तांच्या बरोबर हांव काम करीत आयिल्लो आसा. ज्या वेळार म्हाका अजूनय याद जाता, म्हणजे 12त हांव पयले फावटी आमदार जाल्या उपरांत जेन्ना म्हादई वॉटर ट्रिब्युनल्सचे जजीस थंयसर जेन्ना मेळपाक आयले तेन्ना आमच्या WRDचे गेस्ट हाऊस जे केरी हांगासर आसा, म्हाज्या सगळ्या सरपंचांच्या सहीत तांकां मेळून म्हादईचें इम्पॉर्टन्स, संवर्धन कितलें गरजेचें आसा, सैम राखपा खातीर कितलें गरजेचें आसा हें तेन्नाय एक्सप्लेन केल्लें. आनी आयजूय परत सांगता, म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर पुराय म्हजें सरकार, गोंयचें सरकार हें सदोदीत कार्यरत आसतलें. हाज्या फुडेंय बी म्हणजे आमी म्हणटा की सगळे जाण आमी एकसंध आसा आनी एकसंध रावपाची गरज आसा. त्या खातीर म्हादई गोंयच्या हातांतल्यान वचूंक ना आनी आमी केन्नाच वचूंक दिवचे ना. पूण ज्या पद्दतीन केंद्र सरकार वागता, विशेषतः भाजपाचे टॉप लिडर, आतां सर्रास चर्चा चलता अशी कर्नाटकाचें इलेक्शन 5 म्हयने भितर जावपाचें आसा. कर्नाटकाक फायदो करून दिवपा खातीर भाजपा नेतृत्वान पूर्ण म्हादई तांकां देवन उडयले. बिलकूल ना, चुकीचो समज आसा. आज जे भाजपाचें नेतृत्व हांच्यांनी म्हादई तांकां केन्नाच दिवन उडयल्ली ना, पयलीं ना आनी आतांय ना. हांव मुद्दामून एकूच हांव इंटरप्ट करता. फाटले आत्ताच म्हणजे आयज हांव एक लायव्ह व्हिडियो पळयतालो. कर्नाटकांत एक काँग्रेसचो लिडर उलयतालो आनी तेणी 2002तल्यान म्हादईची हिस्ट्री सांगपाक सुरवात केली. आनी म्हादईची हिस्ट्री सांगता आसतना ताणें अटल बिहारी वाजपेयीची याद केली की म्हादईच्या ह्या प्रोजेक्टाक तेन्नाय बी अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्यांनी मान्यता दिवंक नासली ही तेंच्यांनी टिका केली. बट आमचे तेन्नाचे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी हांकां 3 स्टेटी मदलो रिवर डिस्प्यूट हो खबर आशिल्लो, म्हणूनय तेन्नाय तेंच्यांनी म्हणजे पुराय म्हादईच्या प्रोजेक्टा खातीर एप्रुवल दिवंक नाशिल्लें. आनी आतांय बी हांव परत एकदां सांगता, कदाचित DPR एप्रुवल दिला आसतलो. DPR एप्रुवल दिलो हाजो अर्थ म्हादईच्या पुराय प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिलें हें जायना. आयच्या घडीक, कदाचित आत्ताच्या घडीक, म्हणजे जलशक्ती मंत्रालयान जेका सेंट्रल वॉटर कमिशन हांच्या मार्फत दिल्लें परमिशन, हेजो अर्थ की भाजपाच्या नेतृत्वात दिल्लो हेका परमिशन दिवंक ना. वायस वर्सा तुमी जर पळयशात, हांव तेज्याच उतरांतलें काँग्रेसचो XY हांव नांव घेयना, MP एट प्रेजेंट जो उलयतालो तेणी सांगलें की ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात हांव म्हाजें सांगना, आतां भाशण लायव्ह सुरू आशिल्लें हुबळी हांगासर. ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात 2008तल्यान जाल्लो आनी पयलो जो तांच्यांनी कॅनाल कंप्लीट केलो तो तांच्यांनी 2012त एकूच मिनीट, लेट मी कंप्लीट. त्या खातीर तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट केलो. राज्यांत हांगासर काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, केंद्रांत काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, कर्नाटकांत काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. खऱ्या अर्थात जर म्हादईचो गळो कोणी घोटलो आनी खऱ्या अर्थात म्हादईचें डायवर्जन जर कोणी केलें आसत जाल्यार काँग्रेसच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वात केलें आनी हांगासल्याय काँग्रेसच्या नेतृत्वात केलें म्हणपाक काय काँग्रेस तुमकां दोश दिता. काँग्रेस BJP ह्या युद्धान भितर म्हादई गोंयकारांनी लूज केलें काय कितें? आज कर्नाटकाच्या जलस्रोत मंत्र्यान कर्नाटकान जाहीर केलां की आपूण तो म्हणटा 1 म्हयन्या भितर हें जर डायवर्शन जालें ना आपूण नांव बदलतले म्हणून. सो इतले ठामपणान ते सांगतात. हाजो हो जो कितें प्रोजेक्ट रिपोर्ट पळय तयार केल्लो आसा तो म्हळ्यार सर्वेसर्वा तांकां खंयच्याच मान्यतायेची गरज ना. हांव परत एकदां सांगता तुमकां,
तांच्यांनी डी पी आर जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तयार केला ताज्या खातीर तांकां ही सेंट्रल एनवायरमेंट आनी फॉरेस्ट हाजी परमिशन्स घेवची पडटली. हो प्रोजेक्ट एट प्रेझंट दिल्लो अवॉर्ड हो सुप्रीम कोर्टात आमी चॅलेंज केला. ताजेर आमी स्टे मागला सुप्रीम कोर्टा कडेन. आमी आमचो न्याय मागतले. इट इज अ इंटर स्टेट डिस्प्यूट आसा. ताज्या खातीर हो प्रोजेक्ट करच्या पयलीं तांकां जो सुप्रीम कोर्टाची परमिशन घेवप हें बंधनकारक आसतलें. आमचो कंटिन्युअसली ज्या म्हादई अवॉर्ड दिला तितूर म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक सांगलेली आसा. ती म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही केंद्र सरकारात जाता तितकी बेगीन एस्टाब्लीश करची हेजोय आमचो कंटिन्युअसली केंद्रा कडेन डिमांड आसतलो. आमी जें म्हटलां की डी पी आर फाटीं घेवचो, म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची. ताज्या खातीरय बी वेळ पडल्यार आमी PM, HM, वॉटर जलशक्ती मंत्रालय ह्या सगळ्यां कडेन मेळून हे विशय जे आसा हे मार्गी लायतले. आनी निश्चित रित्या सांगल्यो. एक पयली गजाल सुप्रीम कोर्टान केस व्हरतले. दुसरें तुमी सांगलें तें ऑथॉरिटी वॉटर ऑथॉरिटी नेमपा खातीर आग्रो धरतले. पण तुमी जाणात फाटलीं 3 वर्सां गोंयचे जवळ जवळ 3 केसी सुप्रीम कोर्टान पडल्यात आनी 3 वर्सां ताजेर एकदांय सुनावणी जावंक ना. वॉटर लवादान निर्णय दिलो, केंद्र सरकारान ताजी पर्वा केली ना. ताजे नंतर तुमी हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान गेले म्हादय लवादा संदर्भात तांचो निर्णय आमकां अमान्य आसा. त्या संदर्भात 3 राज्यां सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. 3 राज्यांचो हो अहवाल थंय पडून आसा, ह्यो मागण्यो पडून आसात. सुप्रीम कोर्टान 3 वर्सां ताजी दखलच घेवंक ना. म्हणजे हो एक आरोप जाता गोंय सरकाराचेर की गोंय सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत सुप्रीम कोर्टान परस्यू केलें ना. तुमच्या जस्ट इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता गोवा गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. सुप्रीम कोर्टान ताजें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून ह्या 3 वर्सां मदली गजाल सांगता. सुप्रीम कोर्टांत म्हादई एट प्रेझेंट जो तेंच्यांनी थंय कन्स्ट्रक्शन केलां हाजी कमिटी अपॉयंट केली. गोवा गव्हर्मेंटान ताजो फॉलोअप केल्लो आनी ही कमिटी एक मेंबर फ्रॉम कर्नाटका, एक मेंबर गोवा, एक मेंबर महाराष्ट्रा हो अपॉयंट केले. आनी हे 3य मेंबर वचून कंटिन्युअसली तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. हें कंप्लिटली 2010 आनी 12च्या उपरांत पयले फावटी इन्स्पेक्शन जालां. जेद्या वेळार कन्स्ट्रक्शन जातालें तेद्या वेळार कोणूच ऑब्स्ट्रक्शन करूंक वचूंक ना. काँग्रेस जेद्या वेळार खणटाले त्या वेळार हांगासर सुस्त सरकार चलयताले. हांव परत एकदां सांगता, कोणूय आसूनी तो, पण ज्याच्या पक्षाचें सरकार जेन्ना चलतालें तेन्ना एकूय दीस तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टात एक सादें एप्लिकेशन दिवंक ना किंवा कर्नाटक सरकाराक एक सादें लेटर करून स्टॉप कर म्हणून सांगूंक ना. आमच्या सरकारात हें इन्स्पेक्शन केलें. आनी फक्त एकूच जालें, आमचो प्रयत्न आशिल्लो महाराष्ट्रा बरोबर आमचो जॉयंटली रिपोर्ट जो सबमीट करचो, बट दे हॅव नॉट एग्रीड. दे आर सेपरेटली 3गाय जाणांनी आपले वेगवेगळे रिपोर्ट हे सुप्रीम कोर्टात सबमीट केले. हो पयली गजाल. दुसरी गजाल, सलायनिटी टेस्ट करची जे परत परत म्हणटात की म्हादईचें उदक समुद्रांत वता. हो विशय आमी सुप्रीम कोर्टात आनी जलशक्ती मंत्रालया कडेन जेन्ना लावन धरलो तेन्ना तेंच्यांनी ताका सांगलें की सलायनिटी जी आसा ही टेस्ट करप गरजेचें आसा. आनी म्हणून पुराय वर्साक तेंच्यांनी 3 फावटी म्हणजे खुद्द पावसात मागीर पूर्ण गिमांत आनी मदल्या काळात अशी 3 फावटी सलायनिटी टेस्ट केली. म्हादईच्या कांठाचेर मांडवी हांवूय रावता. कोठंबी म्हजो गांव आनी त्या गांवांत हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे बऱ्याच जाणांक खबर ना. म्हाज्या गांवांत खारें उदक हें एप्रील म्हयन्या पर्यंत जातालें. मार्च ते एप्रील पर्यंत खारें उदक जातालें. उजगांव पुलाच्या फुडें उदक खारें केन्ना जायनाशिल्लें. कारण हांव त्या गांवांत रावपी, हांव त्या पुराय न्हंयचो परिसर म्हाका खबर आसा. गांजे आमचो बंदारो आसा जे सगळ्यांत मोठ्या प्रमाणांत म्हादईचें उदक जर लिफ्ट करता खंयसर आसत जाल्यार ते आमी गांजेच्यान करता. अंजुना डॅमान करता म्हाज्या मतदारसंघांतल्या दोशी वाटेंतल्यान. हेवटेन म्हजो आंबेशी गांव लागता आनी तेवटेन सांखळे लागता. आंबेशी गांवांतल्या गांजेच्या ह्या बंदारांतली हायट आमी हे फावटी जवळपास 10 पटी चड वाडयल्या. पयलीं आशिल्ली म्हणजे वॉटर कॅपेसिटी जी आसा ती 100 पटीत वाडयल्या पयलींच्या पेक्षा आतां. कारण ही सलायनिटी ताज्याच खातीर इम्पॉर्टंट आसा. ही सलायनिटी जर उदकाचो फ्लो जर तो आमी म्हणटा तसो जर कमी जालो,
ही सॅलिनिटी वाडत वाडत त्या बंधाऱ्यापर्यंतूय वयतली हे आमी प्रूव करपाक शकले आनी दीस रिपोर्ट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड आनी त्या खातीर आमकां विश्वास आसा ह्या 5 तारखेक म्हणजे परवां सुप्रीम कोर्टात ही आमीच फॉलोअप करून डेट लागल्या त्या ती हेजोय म्हणजे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जेन्ना हो मान्य करता त्या खातीर आमी बी खावपा खातीरच हें उदक वापरता आमच्या गांजे बंधाऱ्याच्यान आसतलें अंजुना डॅमा वयल्यान आसतलें किंवा बाकीचो सगळो पुराय सगळी अभयारण्य आसतली जी 5 अभयारण्य रुटीन दी लागता फ्लोरा एंड फोना परत थंयसली जनावर सगळी ही टोटल हाजेर डिपेंडंट आसा हें आमी प्रूव करून टायम टू टायम दिल्लें आसा तितूंतलो सॅलिनिटी हो विशय तितकोच म्हत्वाचो आमी ठासून मुद्दो जो आसा हो सरकाराच्या हेतूंतल्यान मांडलेलो आसा. बाब एक गजाल खरी तुमी हाजो खूब अभ्यास केला म्हणून कळटा इतले तुमी आतां तपशिलान म्हायती दिली पूण आनी एक गजाल सामकी म्हत्वाची कर्नाटक आमच्या परस 2 पावलां मुखार आसता तांणी ज्या पद्दतीन आक्रमकतेन ताणें हो नवो रिपोर्ट तयार केलो केंद्राक धाडलो गोंयाक ताजो पत्तोच लागलो ना अशे तरेची गोंयाक म्हणटना सरकाराक अशे तरेचो आरोप जाता. म्हाजें सरळ म्हणणें आसा की सरकार कंप्लीट गोश्ट ही मॉनिटर करीत आसा आमी अशें न्ही की आमकां म्हणजे हो डी पी आर जो आसा हो कंटिन्युअसली म्हणजे फाटलो डी पी आर ताका आमी ऑब्जेक्शनूय दिल्लें जेन्ना लवादा म्हणजे म्हादई ट्रायब्युनला कडलो येल्लो ताका ऑब्जेक्शन दिवन तो रिवर्टूय परत केलो. नवो डी पी आर तेंच्यांनी जो फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं सबमीट केला तो डी पी आराची म्हणजे हाज्या मदल्या पिरियडात की जो म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची हेजो कंटिन्युअसली प्रोसेस सुरू आशिल्लो. केंद्र सरकारात ताजें ऑफिस पयल्यान पयलीं पणजेंत जावचें ताजेर मेंबर गोवाचो एक कर्नाटकाचो महाराष्ट्राचो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे 3 मेंबर जावचे ताज्या मदीं तांच्यांनी फक्त हें ऑफिस दिल्ली शिफ्ट जावचें हें म्हटलें आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करून परत तें ऑफिस पणजेंत जावचें ताजेर ज्युडिशली अपॉयंट करचो हें आमचें करस्पॉन्डन्स तेंच्या कडेन कंटिन्युअसली सुरू आसलें. मेन वायल तेंच्यांनी डी पी आर हो केंद्र CWC कडेन दिलो सेंट्रल वॉटर कमिशन. आमचो डिमांड आसलो की तुमी खंयचोय जर आसत जाल्यार तो एक तर ट्रायब्युनलांतल्या ऑथॉरिटी कडेन दिया तांच्यांनी तेजेर ऑथॉरिटी फॉर्म जावंक ना डिले जाला हें निमित्त धरून तेंच्यांनी पास केला बट आमकां कळताच क्षणी आमकां डी पी आराची कॉपी दिवची ही तेंच्या कडेन मागयल्या. आमी बी खंयसरूय मेळूंकच नाशिल्लो मान्यता दी म्हणून बिलकूल ना आमकां डी पी आराची कॉपी तेंच्यांनी दिवंक ना. त्या ती प्रेसान भितर येतालो आमी 2 म्हयने पयलीं हो डी पी आर छापला की अशे तरेन कर्नाटका फुडें जो डी पी आर छापला तो फाटलो आशिल्लो 2020 पयलीं जो ट्रायब्युनला कडेन जो डी पी आर दिल्लो त्या डी पी आराची कॉपी आशिल्ली ती जी आमकांय मेळिल्ली ताजेर आमी ऑब्जेक्शनूय दिलें. आतां पळय आमचे कडेन म्हायती आहा त्या प्रमाण तांची पयलींची योजना जी पळय आशिल्ली की तांकां 400, 100, 430 अशे लांबीची धरणां बांदपाचें आशिल्लें. आतां ते तांणी इतले तरेन ट्रीक केल्या ते आतां फकत 10 मिटर 11 मिटर 32 मिटर 16 मिटर अशे तरेचे बंधारे बांदूंक सोदतात आनी बंधारे आनी धरण हातूंत भितरलो जो कितें फरक आसा तो फरक खंयचेंय केंद्रीय जल लवाद किंवा जल आयोग मान्य करता आनी अशें म्हणटात तज्ञ म्हणूंक लागल्यात की अशे तरेन बंधारे बांदत जाल्यार ताका खंयच्याच केंद्रीय मान्यता हेची गरज नासता. पण ताणें एक पळवाट सोदल्या आनी गोंय सरकार सुस्त आसा गोंय सरकार सुशेगाद आहा अशें म्हूण ताणें आपली योजना फुडें रेटल्या. गोंय सरकार हाजेर केन्नाच सुस्त ना. तांकां हें म्हणजे विदीन द बेजीन उदक यूज करपा खातीर तांकां परमिसेबल आसा. विदीन द बेजीन तेंच्यांनी हें उदक यूज करपाक जाता असो अवॉर्डाचोय बी तेतूंतल्यान आसा. तांकां आवटसायड द बेजीन व्हरपा खातीर 3.9 TMC उदक तेंच्यांनी भायर व्हरूं येता हो अवॉर्ड दिल्लो आसा बट तो अवॉर्ड आमी चॅलेंज केला. जस्ट तुमी जशें म्हटलें की तेंच्यांनी 2-1 तांच्यांनी हलतारा नालाचेर तेंच्यांनी डॅम घालपाचो जो प्रयोग सुरवात केला आनी दुसरो म्हादईच्या उगम स्थानाचेर जो तेंच्यांनी डॅम घालपाचो आनी तो डायवर्ट करून परत मलप्रभेच्या हातूंतल्यान मेळोवपाचो जो प्रयत्न केला. पयलीं तेंचो डॅम घालपाचो प्रकल्प आशिल्लो तुमी म्हणटा तशें आनी आतां तेंच्यांनी लिफ्ट इरिगेशन स्किमांतल्यान ते लिफ्ट करतले. बट एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे इन केस चुकून जर तेंच्यांनी जर डॅम म्हणजे आपलो बंधारा घालपाचो जरी प्रयत्न केलो जाल्यार तांकां आवट ऑफ द बेजीन उदक जे 3.9 TMC सांगलां हाज्या भायर उदक एकॉर्डिंग टू द म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या पलीकडे तांकां हें व्हरपाक मेळना. इल्लिगली तेंच्यांनी उदक जें डायवर्ट केलां तें सुद्दां स्टॉप करचें आनी तेंय स्टॉप जें आसा पळय न्ही हें म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी करूं शकता. म्हणून आमचो केंद्र सरकारा कडेन प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आमी जाता तितके बेगीन फॉर्म करून घेतले जेणे करून गोंयचे रंदे कशाच पद्दतीन आमी जावपाक दिवचे ना. आमी
काँग्रेस सरकारा सारकें न्ही जे 7 ते 12 पर्यंत हांव परत रिपीट करता जे 7 ते 12 पर्यंत तांकां म्हादईच्या बाबतींत खंयचेंच पडूंक नाशिल्लें आनी तेन्ना आतां आरोप करता पळय न्ही तेय बी काँग्रेस सरकारानूच आशिल्ले आतां कदाचित एक पार्टी मेंबर आसत बट तेन्नाय स्वता ते काँग्रेस पार्टीनूच आशिल्ले तेन्ना तांकां म्हादईची चिंता नाशिल्ली आतां फक्त विरोधा खातीर विरोध करपाक जाय म्हणून तर कालच्या मिटिंगेक जर म्हादईचो इतकोच पुळको आशिल्लो जाल्यार मिटिंगेक भितरूय येवन उलोवपाक जाय आशिल्लें थोड्या जाणांक म्हादई हें राजकारण करपाचें साधन आसा म्हाज्या खातीर म्हादई ही आई इतकीच प्रिय आसा आनी गोंयच्या संवर्धना खातीर फुडल्या 100 वर्सां खातीर उदकाचें प्रोविजन दिवपी ही जीवनदायिनी आसा लायफलायन आसा तेजें इम्पॉर्टन्स म्हाका खबर आसा आनी तेजें इम्पॉर्टन्स इतकें फक्त उत्तर गोंया पुरतें पिवपाचें उदक दिवपा पुरतें ना तर आमकां पुराय वेस्टर्न घाटाच्या सहीत आमी जाका म्हणटा महावीर अभयारण्य आसतलें म्हादई अभयारण्य आसतलें बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतली इन्क्लुडींग द सलीम अली ब्लड सेंच्युरी आसतली एंड वीच इज कंप्लिटली ह्या म्हादईच्या उदकाचेर पोसता आनी त्या खातीर आमकां हे जर सगळें सैम जर आमी राखतले आसत जाल्यार तो आमकां म्हत्वाचो आसा हें तितकें इम्पॉर्टंट एक आसा सामकें मान्य करपाक म्हजो तुमकां एक पॉयंटेड प्रश्न तुमची लढाय सगळ्यान व्हडल्या राज्या कडेन कर्नाटका कडेन आसा कर्नाटक महाराष्ट्रा कडेन झुजता दुसऱ्या अर्दान तामिळनाडू आंध्र प्रदेश हांचे कडेन झुजता आनी उदक चोरून व्हरता उबारून व्हरता अशा वेळार येद्याशा गोंयची तांचे मुखार दाळ कशी शिजतली हो प्रश्न कोणीय विचारतलो आनी दुसऱ्या अर्दान दिसता की तुमचें पळय दिल्लींतलें डबल इंजीन सरकार आसा तें कर्नाटकाक झुकतें माप दिता म्हाजें सरळ सरळ म्हणणें आहा गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर आनी म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर आमकां केद्याय व्हडल्या राज्या कडेन झगडचें पडल्यार जाता कायदो हो आमच्या बाजूर आसतलो कारण कायद्यान आमी बरोबर आसा आनी 87% ऑफ द फ्लो ऑफ द वॉटर हो म्हादईचो आतां पर्यंत प्रूव जाल्लो आसा वीच इज इन द गोवा बेजीन म्हणजे तेजें बेजीन हें गोंयांत आसा हार्डली द 4 to 5% इट इज इन द जाका आमी महाराष्ट्रांत आसा उरलेले खंय तरी कर्नाटकांत आसा त्या खातीर सातत्यात म्हणजे आयज पर्यंत सगळे जरी म्हणजे वॉटर डिस्प्यूट पळयले खंयच्याय राज्यात ते वॉटर डिस्प्यूट पळयले आसत बारीक राज्य आसत किंवा सकयल आसलेल्या राज्याचेर केन्नाच सुप्रीम कोर्टात अन्याय करूंक ना त्या खातीर आमी सुप्रीम कोर्टात जिखतले हाजी म्हाका खात्री आसा आनी उरता उरलो डबल इंजीन सरकाराचो विशय इशू कित्याक आयलो केंद्र सरकार तुमचें आसा ऑफकोर्स केंद्र सरकारा कडेन आमी विशय कंटिन्युअसली मांडीत आसा आनी केंद्र सरकारा कडल्यान आमकां वेळ पडलो जाल्यार आमी म्हणटा की आमकां न्याय हो मेळ्ळा हाज्याय फुडें मेळटलो त्या खातीर आमी म्हटलां की वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करून आमच्या न्यायान आमी झगडटले आनी डिस्प्यूट सातत्यान कशें आसा तर दोन राज्यां मदलो डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचचें कित्याक पडपाक जाय तुमी स्वता परत प्रायम मिनिस्टरा कडेन अमित शहा कडेन वचून मागूंक शकना हांव पर्सनली विशय हो मांडूंक शकता पर्सनली विशय म्हणूनच कशें आहा थोड्या जाणांक म्हणजे आमी मुद्दामून म्हटलेलें की ऑल पार्टी बीन म्हटलेलें बट तांकां जर हो विशय फक्त राजकारण करपाचें आसा म्हणजे आमी म्हणटा की तांकां लोकांक दाखोवपाक प्रेस मिडियाक दाखोवपा खातीरच जर हो विशय आसत जाल्यार आमकां तांकां आतां व्हरपाची गरज ना आमचे ते ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी हेच आमी HM PM जलशक्ती मंत्रालय हांकां मेळून हो विशय तेंच्या समोर मांडटले आमचे इम्पॉर्टन्स आमच्या राज्या खातीर म्हादई कितली म्हत्वाची आसा हो तेंच्या समोर मांडटले तुम्ही एक फोन करून प्रायम मिनिस्टर किंवा गृहमंत्र्याक सांगू शकनात एक फोन करून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोमायाक सांगू शकनात की बाबा हें दीस इज टू मच आमी तुमकां ऑलरेडी उदक दिलां तुमकां लिगली ऑलरेडी उदक मेळ्ळां ह्या संदर्भात आमी न्यायालयान गेल्यात दोन्ही एका पक्षाचे सरकार आमी तडजोडीन मार्ग काडया हांव ह्या विशयाचेर होम मिनिस्टरां कडेन ऑलरेडी उलयलां होम मिनिस्टर आतां परत उलयलां हे जेन्ना डिस्प्यूट सुरू जाल्या उपरांतूय उलयलो तेंच्यांनी DPR एप्रूव केल्या उपरांतूय उलयलां ह्या 2 ते 3 दिसाच्या भितर होम मिनिस्टरा खातीर पर्सनली हांव बाकीचे ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स हांच्या बरोबर मेळपाचोय आसा त्या खातीर बोंबई कडेन उलोवपाचो हो विशय कारण तेंचें राज्य तेंच्या खातीर प्रिय आसतलें आमचें राज्य आमच्या खातीर तितकेंच प्रिय आसा आमी आमच्या राज्य आनी आमच्या म्हादई संवर्धना खातीर आमी झगडत रावप हें म्हत्वाचें आसा अशें एक म्हणटात की केंद्रान पळय जें तुमचें सरकार आहा तें इतलें सामकें कठोर की ताजे मुखार मुख्यमंत्री कांय उलोवंक शकनात म्हणजे एकदां अमित शहान सांगलें इशू सोंपलो तर तुमी तांचे मुखार जेन्ना पळय गेले फाटल्या आठवड्यान ताणें हो विशय काडलो कारण अशे तरेन पब्लीश जालां CT रवी थंय आशिल्लो BL संतोष थंय आशिल्लो कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री थंय आशिल्लो आनी तांचे उजीर गृहमंत्र्यान तुमकां सांगलें की अशे तरेचे जल आयोगान निर्णय दिला तांकां बांद बांदपाचो अधिकार आसा हो चुकीचो समज आसा फाटल्या आठवड्यांत म्हाजी खंयसरूच दिल्लीत हांव पंतप्रधानाक फक्त मेळ्ळो आसा
बाकी हांव आनी कोणाकूच ह्या विशयाचेर मेळूंक ना. त्या खातीर लोक म्हणजे जो म्हणजे होम मिनिस्टराक तेजी मिटींग जाली हेचूर कांयच तथ्य ना. हांव कर्नाटकांत म्हणजे हांव दिल्लीत ह्या विशयाचेर माननीय प्रधानमंत्र्याक मायनींग विशय किंवा मोपा विशय ह्या बाकीच्या विशयाचेर अपडेट करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो. बाकीच्या कसलीच मिटींग ह्या संदर्भात दिल्लीत जावंक ना. ओके. आनी एक राजकीय जो पळय कितें दबाव आसता तो दबाव गोंय कितले निर्माण करूं शकता. हांव म्हणटा ऑपोजिशन सोडून दी, पूण एक सर्वसामान्य लोक आसात, वेगवेगळ्या विशया वयले तज्ञ आसात, तांकां बरोबर घेवन सरकार असो दबाव कित्याक निर्माण करूं शकता. म्हादईच्या विशयाच्या संदर्भात म्हादई संवर्धनातले राजेंद्र केरकर आसतलो, निर्मला सावंत आसतले, हांकां सातत्यात आमी विश्वासान घेतला. जेन्ना जेन्ना आमकां कोर्टात आसतले, लिगल बाजू आसतले किंवा टॅक्निकल गजाली आसतल्यो तेंच्या कडेन सातत्यात ह्या विशयाचेर वेळच्या वेळी आमी डिस्कशन केलां. आनी हाज्याय फुडें म्हाका दिसता आमी तांकां बरोबर घेवन हो विशय फुडें व्हरपा खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. आतां सद्या फाटले 2-3 दिसान चलतें अशें वेगवेगळे पक्षाचे लोक आपल्या फुडाऱ्यांक घेवन राजेंद्र केरकराक घेवन प्रत्यक्ष म्हादईच्या खोऱ्यान वचून तपास करतात. कितें बाब जालां, प्रत्यक्ष उदक कितलें येता, हाजे पयलींच उदक वळयलें काय कितें. तर अशे तरेचे तुमचे भाजपाचे कोण फुडारी गेल्ले दिसती पडना. हे ते आतां करतात. हो विशय जे उदक डायवर्ट केलां हें हांवें 8 वर्सां पयलीं पळयलां. म्हणजे हांव सांगता हें कंटिन्युअसली हें हांवें 2012त आमदार जालो तेन्नाय वचून पळयलां, म्हणजे अनऑफिशियली पळयलां. आनी 2017त हांव सभापती आसतनाय बी हांवें सगळ्या आमदाराकूय बी त्या जाग्यार आपयल्ले आनी प्रत्यक्ष वचून कशा पद्दतीन डायवर्ट जाला, कशा पद्दतीन तेंच्यांनी खणला. 3.5 किलोमिटर फ्रॉम द कणकुंबी टू द मलप्रभेच्या नाल्या पर्यंत तेंच्यांनी 20 मीटर खोल खणून जो तेंच्यांनी कॉन्क्रीट नालो तयार करून परत आसा तसो कवर केला. हे प्रत्यक्ष हांवें तो खणटा आसतनाय पळयलां. आनी हें खणटाचें काम 10 ते 12 हेज्या पर्यंतच चालू आशिल्लें. आमी सगळे जाण बेळगांव येतना वयतना पळयताले. म्हाका दिसता तेन्नातले सगळे राजकारणी आनी मंत्री आसले तेय बी बेळगांव येताले वयताले. तांकांय दिसताले म्हणल्यार तांकां एक दीस थंय रावन ते बाबा नक्की कितें चल्लां तें आडोवपाचो आमी प्रयत्न करुया. हें तेंच्यांनी करूंक ना. आतां उलोवपा खातीर आनी आतां गेले म्हणून कांयच फरक पडपाचो ना. कळसा आनी भांडुरा हे जे पळय आतां ते वळोवपाक सोदतात ह्यो उपनदयो, थंय आमचे प्रतिनिधी वचून पळोवन आयल्यात. त्या प्रमाण ते म्हणटात की जवळ जवळ तांणी जे पळय बंधाऱ्याची उंची वाडयल्या ते दिसता की उदक डायवर्शन सुरू जालां. आनी गोंयच्या अर्दान सामकें बारीकशे एक उदकाचे पळय झरे व्हांवनात तशे तरेचें उदक येता. म्हणजे हाजे फुडें तुमी जे कितें प्लॅन केल्यात म्हादईचेर, जलविद्युत प्रकल्प आसतलो किंवा उदका खातीर अशे तरेचे जलाशय निर्माण करप, ताका बाद येवपाचें काम सुरू जालां अशे तरेचो एक. कळसा आनी हलतारा हाजेर सुरू जालां. बंडुरा हो म्हादईच्या उगम स्थानाचेर आसा. थंयसर कसलेंच काम सुरू जावंक ना प्रॅक्टिकली एज फॉर एज माय इन्फॉर्मेशन टील डेट पर्यंत. एका हेजेर फक्त सुरू जाल्लें आसा जे नियर टू द कणकुंबी आसा थंयसरूच. ताज्या पलीकडे बाकीच्या जाग्यांचेर सुरू जावंक ना. तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. हांवूय तें मान्य करता की जें उदक गोंयच्या वाटेन डायवर्ट जातालें खूब मोठ्या प्रमाणांत येतालें तें डायवर्ट जावन त्या नाल्यांतल्यान ते मलप्रभेच्या एका ल्हानशी ब्रांचात तिका वचून मेळटा. सो हाजेर आतां सगळे लोकांक ऑफकोर्स एका एक विशय जो लिगली जो झगडप वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटींतल्यान जे एक्चुअली म्हणजे जरी म्हटलो की आमी ट्रिब्युनलान दिल्लो म्हादई अवॉर्ड जो आसा हो चॅलेंज केला सबजेक्टेड टू डॅट. म्हणजे वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म केल्या उपरांत जें उदक तांकां डायवर्ट करपाक परमीट केलां तितकें डायवर्ट करप, उरलेलें उदक आमच्या सायडींतल्यान येवप आनी उरलेलें उदक विदीन द बेजीन यूज करप. हाज्या खातीर आमी जर लावन धरले आसत निश्चित रित्या आमची क्वॉन्टिटी जितकी आमकां येवपाक जाय तितकी क्वॉन्टिटी ही आमकां येवपाक शकतली. तो प्रयत्न आमी करप गरजेचो आसा. तुमी परत कोर्ट किंवा जल प्राधिकरण हाजे उल्लेख केलो. म्हजो निमाणे प्रश्न तुमकां, गोंयची बाजू लडपा खातीर आमचे वकील दिल्लीन सक्षम आसात, तितलेच पावरफूल आसात? कारण तांची जी पळय नांवां येता कर्नाटकाची ते देशांतले व्हडले व्हडले कायदेपंडीत कायदे तज्ञ अशी नांवां आमकां आयकूंक येतात. गोंयचोय वकील तितल्याच क्षमतेचो तितलोच आक्रमक आसचो पडटलो. आमची जी लिगल टीम आसा ही तितलीच सक्षम आसा आनी वेळ पडलो जाल्यार आमी लिगल एक्सपर्ट्स ओपिनियन हाजेर सातत्यात घेयत आसा. त्या खातीर आमी खंयसरूच लिगल बाजूत कमी पडचे ना. कारण आमचो एट प्रेझेंट जी केस पळयता तोय तितकोच त्या बाबतींत कायदेतज्ञ आसा आनी इन फ्युचर सुद्दां जर आमकां लागले आसत जाल्यार द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवोकेट्स ऑन बोर्ड घेवपाची सरकाराची तयारी आसा. आमी ह्या बाबतींत खंयसरूच कॉम्प्रमायज करचे ना. थँक्यू प्रमोद बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी तुमी खुबशी जापो आक्रमक रितीन दिली. धन्यवाद तुमकां. आमी प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलयताले. तुमी पळयलां म्हादईचो प्रश्न खूब किचकट, खूब घुसपागोंदळाचो आनी तातूंत भितर राजकारण घुसलां. राजकारण घुसतकीर खंयच्याय प्रश्नाचें कितें घुसपागोंदळ जावं शकता ताचें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार म्हादय.
सावंत बाबान आमकां वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर हांवें तांकां वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर सडेतोड प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केला. तांच्योय जापो तशाच पद्दतीन आयल्यात. आतां तुमी निश्कर्श काडपाचो आसा कोण बरोबर आसा आनी सावंतांचे पळय जे प्रयत्न चल्ल्यात म्हादय वळोवपाक दिवप ना हाजे फाटल्यान गोंयकार कितले प्रमाणात रावतले आनी गोंयकारांचो एकमुखी आवाज आनी एकमुखी प्रयत्न ह्या प्रयत्नान सरकारच्या प्रयत्नान फाटल्यान कितले घटपणान उबो रावतलो हो सगळे आमी आनी तुमी ठरोवपाचें आसा. धन्यवाद. म्हादय हे म्हाज्या खातीर राजकारणाचो विशय न्ही. थोड्या जाणांच्या खातीर तो राजकारणाचो विशय आसत. म्हाज्या खातीर गोंयच्या अस्मितायेचो विशय आसा. कारण म्हादय ही हांव म्हाज्या ल्हानपणीच्यान पळयतां, ताज्या कुशीत हांव रावतां. त्या खातीर म्हाज्या खातीर तो तितलोच सेन्सिटीव विशय आसा. गोंयची अस्मिताय, गोंयचें उदक आनी राखून दवरप, गोंयचो सैम राखून दवरप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. त्या खातीर म्हणजे थोड्या जाणांक फक्त हो आमी वयर वयर राजकारण करुया हाजेर खंय तरी एक चाल लोक सरकाराचेर टिका करता जाल्यार पळोवया. मुख्यमंत्र्याक दोश दिवया, खास करून मुख्यमंत्र्याचेर टिका करुया. हो एक तेज्या खातीर व्हडलो विशय थोड्यां खातीर जावन पडलेलो आसा. बट तसो विशय म्हाज्या खातीर ना आनी म्हाज्या सरकारा खातीर ना. आनी म्हणून तर ही लढाय हांव मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान लडटां. गोंयकारांनी निश्चित रित्या ह्या लढाईत म्हाज्या बरोबर रावचें ही हांव तांकां विनंती करतां. धन्यवाद प्रमोद बाब. तुम्ही पळयत रावात गोमंतक TV.